वर्साची सुरक्षा आयज ही पत्रकार परिशद हांवें दवरल्या आनीक विशय आशिल्लो सालसेतांतलो आनी तुमी पळयला आसतले कालच्या पत्रार मिकी पाशिकर एक चार्जशीट केला गेल्या त्या वर्साक 2014 5 तारखेर ऑक्टोबराचे दोन दीस पासून प्रोटेस्ट चलतलो मडगांव आनीक त्या प्रोटेस्टाक कांयशे कॉमन लोक जे सिटी भोंवपाचे आशिल्ले कोण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा थंयसर मार्केट आहा आनी ओल्ड मार्केट सर्कलार प्रोटेस्ट चलतलो आनी बारीक कॉमन मनशाक ते जाणट्या नेणट्याक सगळ्यांक त्रास जाले थंयसर सरावंडींग इस्कॉल आहा इस्कॉलाच्या भुरग्यांक त्रास जाले आनी ते तरेनूच म्हजीं भुरगीं सांजियार इस्कॉलाक वयता किंग्स स्कुलान म्हाज्या भुरग्यांक त्रास जाले वयताना म्हणटा कांय हरकत आसूंक ना पूण येताना मातशे त्रास जाताले पयले दिसाक जेन्ना प्रोटेस्ट जालो म्हाजीं भुरगीं सांजची 3 पावता ती 6 पावली सो भुरग्यांक तुमी जाणा आसतलीं भुरगीं भुकेलीं आसता टायमाक जेवपाक पावपाक जाय आनी 6 वरांचेर पावले नंतर दुसऱ्या दिसाक पावोवपाक म्हाजे ड्रायव्हर गेले हाडूंक हांव वयतालो तितून कितें जालें म्हाका भितर सरतना मुंगोल आमी मारगांव वयता मुंगलार म्हाका आडायलो प्रोटेस्ट केलेले बॅरिकेड घातलेले आडायलो म्हणून तसोच हांव भासाभास केली आनी क्रॉस जालो सर्कला कडेन पावच्याक हांवें परत लेफ्ट मारली हायवे आमचे आर्लेमाचे हायवे धरून वचपाक परत म्हाका आडायलो केटीसी कडेन हांवें परत गुंडायली आनी रविंद्र भवन खंयच्यान वयच्याक हांवें ट्राय केली थंयसर परत आडायलो म्हाका सो आडायलो म्हणटच हांवूय मातशें अपसेट जालो कित्याक आमचे लोकूय जायते लोक प्रोटेस्ट करूंक आशिल्ले आनी आमचे खास मनीस तांकांय बरें दिसोंक ना की आमच्या सारके मनीस आमकां बेपरवा करिनासतना वयता म्हणटच हांवें फुडें घेतली आनीक जे पन्ने बाजारान रस्तो आमचे हॉस्पिटलान वयता थंयसर गाडी लायली आनी हांव परत येयलो आनी थंयसर जायते पुलीस आशिल्ले जमाक आशिल्ले SP आशिल्ले सावथ आनीक निलेश राणे आशिल्ले DSP संतोष देसाय आशिल्लो आनी कांयशे पुलीस आशिल्ले सो हांवें ताका विचारलें बाबा हे तुमी एका मनशाक लागून तुमी हांगा आजारभर लोक हिंगा प्रोटेस्ट करता आनी बारीक कॉमन मनशाक हांगासर जे दुयेंस पिडान आशिल्ले हॉस्पिटल हांगा थंयसर वचपाचे लोकांक त्रास जाले कोणाक लोक कोण परत भासाभास केली म्हणून कोणाक आड्यार मारता सो हांवें म्हणलें एक मनशाक लागून तुमी एक मनशाक लागून इतले आजारभर लोकांक कित्याक त्रास करूंक जाय आनीक हांवें ते कडेन आर्ग्युमेंट केलें बाबा तुमी कशें म्हणजे ह्या मनशाक तुमी ज्या मनशान हो स्टेटमेंट केलो आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर ताका तुमी खंय हाडा दवरा लोकांक तरी एक पावटी मॅसेज येतली बाबा पुलिसांनी धरलो ताका इंटरग्रेट केलो कितें जालें तें बरें हें करपाक सो हांवें म्हणलें तुमकां मेवना आतां दुसरो दीस जालो तुमकां मेवना सो हांवें म्हणलें आमकां मेवल्यार उडोवपाचो मरे ताका आनी हो जेन्ना हांवें म्हटलां तुमकां तरी मेवना आमच्या सारके मनशाक आमच्या कोणाकय मेवल्यार जाल्यार उडोवपाचो ताका कित्याक इट्स नॅचरल म्हाकाय हांवूय अपसेट जालो कित्याक म्हाका आतां भुरग्यांक हाडूंक वयतालो सुमार दिनपाचे 1:30 जालेले आमकां एक अर्दे वर ते 45 मिनट्स पळय वचून गाडी लायची पडटा कित्याक थिंगा किंग्स स्कुलान भुरग्यांक भायर खाताना सख्त त्रास जाता एक वर तरी वयता भायर काडपाक थंयसर गाडी भायर काडपाक आगाडी सो हांव ऑलरेडी लेट जालो सो हांवें म्हणलें आमकां हे त्रास आमकां कित्याक आनी आमकां ते त्रास जाता ते आमचे खास मनीस थंयसर सारके आमच्या मतदारसंघाचे जावं नुयेचे जावं बाणावलीच्या मतदारसंघाचे लोक आमकांय वेगळे नदरेन पळोवप आनी आमकांय म्हणजे हांवें साथ ताका दिवना ताका म्हणून आमचे कांय भासाभास जाली हे भासाभास जाली म्हणून म्हाकाय कितें म्हणचें सांगचें पडलें बाबा तुमकां लागून आमी कित्याक आयकोंक जाय ते हांवें म्हटलें फकत
इतलेंच म्हटलेलें आनी हो हांवें स्टेटमेंट केलो तो व्हायरल जालो. आतां म्हाजेर हांगासर चार्जशीट केल्या 7 सेक्शनां लायिल्लीं हांगासर आनी काय प्रोटेस्टाक तर हांव नाच. आतां हे लिगली बॅटल हांव झुजपाक जाय झुजतलो पूण म्हजी म्हणणी इतलीच. आतां हांगासर हायवे हांव बंद करपाक हांव आहा म्हणून थिंगा सगळे कोण ते कॅमेरा आहा हांवें सगळे कोण व्हिडिओ काडटा कोणी कॅमेरा काडटा आनी ते हांवें जेन्ना हांवें म्हणलें म्हाका तरी मेळचा हांवें उडोवपाचें म्हटलें तेणी ते रेकॉर्ड केलें आनी व्हायरल जालो. आनी हांगासर सेक्शनां लायल्या म्हाका रायटींग हायवे कोण बंद केला म्हणून हांवें प्रोटेस्ट केला म्हणून हांव थिंगा हार्डली 2 मिनटां आशिल्लो. आतां व्हिडियोचेर पयलें कळटा हार्डली 2 मिनटां आनी हें सांगलां आनी हांव थंयसर भायर गेलो. हांव थंयसरलो डिस्पोज जावपाक हांव काय प्रोटेस्ट करपाक आसलो लोक डिस्पोज जातलो ना जातलो ते वेगळी गोश्ट. हांव कोणाक घेवन येवंक ना. हांव आयलो एकटोच म्हाजी गाडी थंयसर लायल्या. हांव सांगलां जाता ते भशेन मॅनेज करा बंद करा म्हणून लोकांक त्रास जाता म्हणून हांव तें सांगून गेलां. आतां म्हाजेर चार्जशीट केल्या. आतां तुमी समजूंक जाय चार्जशीट कशें जाता तें. एक मॅटर कसलोय तो चार्जशीट जातलो जाल्यार पुलीस कितें करता. पुलीस डायरेक्टर ऑफ आमचे हे आसता ते प्रोसिक्युशन तेंचे परमिशन घेता. आतां तुमी समजूंक जाय तुमी आतां पत्रकार भावांनी जायत्यो केसी तुमी पळयता आसतले कशें जाता त्यो पळयत्यो. आतां आय वॉज शॉक वेन आय वॉज कॉल्ड टावन मारगांव टावन पुलीस स्टेशन आनीक संतोष देसाय तेन्ना DSP आशिल्लो. तेणें फातोर्डाच्या PIक आपण सांगलें बाबा पळय हे मिकीचें नांव घातल्यार मिकी थंयसर चोडो कोतालो 2 मिनटां गेलो सांगून तेजें तुमी नांव काडा म्हणून संतोष देसायन सांगलें. आनीक तेणें एक टायमार ह्या मनशान आमकां जायते हेल्प केलेलें आहा. हे भाशेन कोलवा हांव आमदार आसतना कोलवा प्रोटेस्ट जालेलो तेणें तें सांगलें तेका कोलवा प्रोटेस्ट जालेलो पाद्री वयर पाद्रीचेर कोणें कॅसेट काडली म्हणून आनी प्रोटेस्ट केलेलो 1 वीक पासून मिकी सांगले उपरांतूच प्रोटेस्ट कॉल ऑफ केलेलो म्हणून आनीक हांगासर तेजें नांव काड म्हणून हांव समजलो तेणें सांगलें PIन आयकलें ना म्हणून. पूण मागीर म्हाका गमन येता डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन आतां लॉ मिनिस्टर कोण आहा. लॉ मिनिस्टर आहा अलेक्स सिक्वेरा आनी हेज्या पयलीं तुमकां खबर आसतली जेन्ना 2016 7 वर्सां उपरांत म्हाका कन्विक्ट केलो. त्या टायमार हो अलेक्स सिक्वेरा पावर मिनिस्टर आशिल्लो. त्या टायमार आनीक पावर मिनिस्टर आसतना जेन्ना हो म्हाजेर केस घातली तेन्ना हो तेणें सुमार 35 सुमार विटनेस रेडी केले. ते 35 विटनेस खंयसरले सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतले आनी खंय सावंडे सावन कुर्च्योरे हांगासरले थंयसरले विटनेस ते म्हाजे लँडमार्क पासून लोक आशिल्ले घराचे. सो त्या टायमार कोण आशिल्लो तो पावर मिनिस्टर आशिल्लो. तेज्या पयलें 2010 तुमकांय खबर आसतली जेन्ना तेज्या मतदारसंघात नादिया तोराडाचो इश्यू जालो तेन्ना म्हाकाय भितर गेलो. आतां त्यो केस्यो कांय जावंक ना बंद क्लोज केली केस आनी आयज हो जो लॉ मिनिस्टर आहा आनी डायरेक्टीव दिल्या डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनाक फायल मागून धाड आनी केस फायल कर चार्जशीट कर म्हणून आनी चार्जशीट कसली रेवटी हांवें खंय कोणाक कितें उजो घातलो कोणाक मारले थंयसर लासले कोणाक
रायट्स केलेले मनीस आज व्हडले पद घेवन आज आज इंडिया चलयता रायट्स केलेले मनीस आनी ही आमकां सेक्शनां कित्याक लायली तें हांव न्हू हांव हार्डली आहलो थंयसर 1-2 मिनटां म्हाका दूख जालें म्हणून हांव आहलो पूण आयज हांगासर गोमान येता हे पॉलिटिकली विंटींग पॉलिटिशियन आहा ते हे भाशेन आपलो गव्हर्मेंट मिशनरी यूज करता आपला पावर यूज करता आनी हो तर पावर यूज करिना जाल्यार ही सेक्शनां लावपाक जायनाच सो हांवें सोद केल्या उपरांत म्हाका गोमान येयलें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनाक आपोवन हाडून मिनिस्टरान लॉ मिनिस्टरान डायरेक्टीव दिल्या फायल कॉल कर म्हणून आनी चार्जशीट कर म्हणून आनी ही सेक्शनां लायल्या हांव आतां एलिगेशन करिना हांव लॉ मिनिस्टर आलेक्स सिक्युरिटीचेर ताका चार्ज करता तुमकडे तो रेकॉर्ड आहा मिकी हायवे बंद करतालो करपाक म्हणून प्रूफ कर तुम्ही प्रूफ करा आनी हांव हायवेचेर उबो आहलो हांव गाडी रस्त्यार थांबोवन हांव सांगलो आनी गाडी परत स्टार्ट मारला आनी परत गेलो सो आमचे ही तो केसी घातल्या हे तो चार्जशीट केला आनी सेक्शनां लायल्या वचली हायवे बंद केल्या म्हणून हांवें ताका प्रूफ करून दी ताका प्रूफ करून दी हांवें रायट्स केला म्हणून थंयसर पण उजो घातलो कोणाक लासलो कितें केला म्हणून दाखोवन ताका प्रूफ करून दी आतां एट एंड ऑफ द डे लॉ मिनिस्टर आहा ते कोण जजांक कोण इंडियम काडटा तेच काडटा गव्हर्मेंट काडटा लॉ मिनिस्टर काडटा ते कोण पी बसोवपाक जाय तेच बसयता आनी हेज्या आदी केला जेन्ना कार्लोस फेरेरा तो एजी आसलो आनी हो तेजो आलेक्स सिक्युरा तेजो प्रीप हेंचे आयकॉन एक कोण एक बायल आशिल्ली कुतोरीची सालदिना म्हणून पी जितले फावटी हांवें एका बेलीक गेलो तिका उबें करताले सो आय एम ऑन रेकॉर्ड टुडे हे आयज ह्या लॉ मिनिस्टरान हें करूंक लायला म्हणून आनी सारकें न्हू आतां मिकी प्रोटेस्ट करूंक आहलो जाल्यार तुमी दाखोवन दी मिकी उमके करून प्रोटेस्ट करूंक आहलो म्हणून मेरेली हांव वयताना भुरग्यांक काडून वयताना थांबोवन ताका सांगलें आनी परत गेलो म्हणून रस्तो पळोवन करून हांव त्या रस्त्यार हांवूय गेलो सो म्हाजे हिंगासर चार्ज ह्या गव्हर्मेंटाचे असले करून आतां तुमकांय खबर आसतली हे आतां बीजेपीचो सरकार तो बीजेपीचो सरकार म्हण ना तो आतां काँग्रेसाचो सरकार अर्दो काँग्रेसाचो हेणी हे काँग्रेसान आसतना हेणी आयज तुमी पळयला आसले आख्खे अर्दे कॅबिनेट आहा ते सगळे आहा ते काँग्रेसाचे हे तिने पाळ करून गोंयांत काबार करून हांगासर येयलेले आहा आनी आयज ह्या सरकारान बाजू कितें चलता तें तुमकां खबर आहा आनी तेच ते पयले चलताले ते आतां ह्या गव्हर्मेंटान चलोंक लागला आनी ह्या गव्हर्मेंटान चलोंक लागला कित्याक लागून तो वर्सो आहा तेंचो इतले वर्सां करताले ते हांगासर करूंक लागला सो म्हाजे तुमच्या माध्यमांतल्यान होम मिनिस्टर आहा सीएमाक मागणी म्हाजी हेजेर तुजें नांव पिड्ड्यार जावपाक फावना लोकांनी तर प्रोटेस्ट केलेलो ज्या मनशाक दूख जाली आमच्या धर्माचेर उलयले म्हणून त्या जो तो स्टेटमेंट काडलेलो तेजेर एक्स सेक्शन लायला पूण जे लोक ताका धर म्हणून प्रोटेस्ट करता तेजेर 8 सेक्शनां लायले सो म्हाजी मागणी मुख्यमंत्र्या कडल्यान हांव तर लॉफुली झगडो कोर्टांत पूण बारीक समाजाचो हे 150 सुमार लोकांचेर केसी घातलेली आहा तो बारीक समाजाचो लोक तो आपल्याक एक विस्वास आहा गोंयच्या साहेबाचेर विस्वास आहा म्हणून आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर असलो स्टेटमेंट काडला म्हणून कोण तिका प्रोटेस्ट करूंक लागलो तेंचे पासून नांवां घातल्या तो लोक कसो आपल्याक डिफेंड करतलो म्हज्या फुड्यान हांवें पळयलेली एक बायल जाणटी बायल सुमार 80 वर्सांची बायल तिका जर आर्ग्यू करताली ते कडेन हांवें माय म्हणून सायडीन काडलें ताका आयज म्हाका दूख भोगता आयज ह्या सरकारान हाडले मनीस त्या सरकारान हाडले मनीस त्या बारीक समाजाच्या मनशाक अशें त्रास करता आनी असली सेक्शनां लायल्या रिवोल्टींग सेक्शन लायल्या आमी तिका कोणाक उजो घातलो कोण हांगा कोण आमी तर कोणाक घातलो आमचें कितें सेक्शन आसा हायवे बंद केले नाशिल्लो हायवे बंद केले आमची कितें करतले आमी तिका प्रोटेस्ट करूंक ना आमकां तेजी दाखयली मिकी पाशेको खूंय 10 मिनटां उबो आहलो म्हणून कोणाकूय कितें सांगलां म्हणून
कोणाक आडयले म्हणून हांव एक लॉ अबायडिंग सिटीजन आमी हे पयले मंत्री आशिल्ले म्हाजो कायदो जेन्ना अशें जाता म्हणटच पुलिसांक एक सूचना दिवपाक बाबा तुमी हे बरे भाशेन करा लोकांकूय फ्री करा कोण मार्केटान येता लोकांक त्रास जाता आनी सेंटर तो आमचो जावं कोलवेच्यान सावन नुवेंल्यान सावन चिडचिडीच्यान सावन पातोड्या सावन लोक इंडिया ते सायडीन करत जाता लोकांक त्रास जाले 2 दीस पासून सो म्हाका दिसना हांवें हें सांगूंक हांवें पाप केलें म्हणून आनी ही सेक्शनां लावपाक सो म्हजें म्हणणे हें विंडिकेटेड पॉलिटिक्स हो आलेक्सिकेरा खंय जर राग काडटा तो कसलो राग काडटा तुमकांय खबर आसतली राग काडले म्हणून कांय ना हांव लॉफुली खंय दिवपाक जाता पूण हें कितें केलां हेणें लॉ मिनिस्टरान डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्युशनाक आपोवन ही फायल मागोवन सारकी दुसरे हे जे मनीस कांतरो आहा तेंचेर केस चार्जशीट केल्या आनी जे कोण BJPचे आहा तेंचें नांव घालून ना ही फाटसुपात केल्या हें घेवन बसून सगळ्याची हांव नका हेका सगळ्याची कशी एड्रेसां मेळ्ळी पळय ती बारीक म्हणजे कोण तेंचे ओपोजिशन कोण आहा तेजे आलेक्सिकेराचे कोण ओपोजिशन आहा तेंचे सगळ्यांचे नांव तिका नांव घातलें सारकी एड्रेसां बी घालून सारकी टॉप एड्रेसां सारकी मिस्टेक नासतना एड्रेसां घातल्या सो हिंगासर कोण येता हे सरकाराचें नांव बदनाम करता नांव पिड्ड्यार करता हे हेज्या पयलेंय करून येयलेले लुटून येयलेले मनीस आतां काँग्रेसाचे सगळे थिंगा लूट काबार करून आतां हिंगा येयलेले आहा ते हेज्या पयले तेच करताले आनी आतां तेच तेंच्या रोगतान आहा तें करपाचें ते करता पूण आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक त्रास जावपाक जायना त्या पासून आयज एक प्रेस हांवें कॉन्फरन्स आपयला हांगासर सबंद गोंयाभर जे आमच्या गोंयच्या साहेबाचे कोणें स्टेटमेंट काडलो सुभाष वेलिंगरान ताका एक सेक्शन लायलें आनी ताका एरेस्ट कर म्हूण सांगलेलें त्या मनशाक आयज 8 सेक्शनां लायल्या हे लोकांकूय कळोंक बरें गोंयचे पयलीं कळोंक बरें बाबा हो सरकार कसो चलता सरकारान लॉ मिनिस्टर कसो लॉ चलयता आनी कशे परी लोकांचेर डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्युशनान आपूण बसून कशे एकल्याची नांवां दिता आनी चार्जशीट करूंक लायता ते पळय मिकी बाब तुवें मेन्शन केलें डीवायएसपी संतोशान तुजें नांव काडपा लायलें म्हणून आनी अशें आनी खूब जाणांचें नांव सांगलेलें काडूंक लावना सो तांकां खबर आहा न्हू ताका खबर आहा हांव येवन 1 मिनटे भितर गेलो थंयसर हाजें सांगपाचें हांव प्रोटेस्ट करूं कोणाक लोकांक आडावंक ना लोकांक राव म्हणूंक ना आनी म्हाजो स्टेटमेंट आहा थिंगा हांव नको म्हणून लोक हो प्रोटेस्ट करता तो हिंगासरलो वयता ना जाता तो पूण हांव म्हणून इतलें सांगून हांव गेलो आनी हांव पयर काल पासून ताका निलेश राणे कडेन उलयलो तो आमच्या रेल्वे स्टेशनार ना तेका कडेन जालो बाबा हें कितें केलां तुमी तो म्हणटा की मागीर यो उलोवया उलोवपाचें आतां चार्जशीट जालेली आहा न्हू उलोवपाचें न्ही आतां कितें आहा ऑलरेडी भायर पडलें पळय पूण ही लॉज पासून दिसोंक ना हाका हे चार्जशीट करतना आनी हांव नको हे जज आहा ते जज तुमी कांय खबर कॉरिजन कशें काडटा ते कोणाक जज करपाक जाय ते आनी कोणाक पीपी करूंक जाय कोणाक प्लेस करपाक जाय कोणाच्या ओपोजीट केस दिवपाक कोणाक पीपी करपाक उबो करपाक जाय ते जाणा न्हू सो हेका लॉ दिसपाक जाय जेन्ना असली सेक्शनां लायतात जेन्ना असले जावंक ना थंयसर रिओटींग जावंक ना तसली सेक्शनां लायतात हेका लॉ दिवंक जाय डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्युशनाक हें दिवपाक चार्जशीट करपाक लॉ दिवंक जाय डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्युशन बद्दल लॉ दिवंक जाय कायद्या वयल्यान कितें जाता तें करा न्हू कायद्यान कितें जालें कितें केलें कायदो मोडलो मानून घेता पूण हें कायद्या वयली केलां ही सेक्शनां लायल्या ती आनी लॉ मिनिस्टर आहा आलेक्सिकेरा लॉ दी तुमी पयशे करता म्हणून करा मरे तुमी लुट्टा मरे एनवायरमेंट आहा लुट्टा मरे आमकांय खबर आहा हे कितले लुट्टा ते तेन्ना काँग्रेसाच्या टायमार पण आयज पासून हे कोणाक ट्रिब्युनलाक केस कोणाची ट्रिब्युनल केस केली कोणाक फिक्सिंग करपाक खंयचे आदोगाद काडटा कोण आदोगाद आपले कोणाक बसयले म्हाका खबर आहा तुमी हांव तेजेर उलयना तूं चोरता चोरा तुमकां देवान चोलोंक तरी बोलाकी दिल्यार पुरो चोरून आनी असली पापां करून ते सस्पेंडेड घालून भोंवता तो कालसां वयर करून सांबाळपाक देवान दिल्लें तुका भलाकी दिल्या पुरो सांग बाबा एक लोकांचे चित्त करतना तुमी चिंतूंक जाय बाबा तुमी खंयचे तुमची स्टेट कशी आहा ती पळय पयली
तुका चलप जायना सारकें. आनी जाणट्या जाणट्या लोकांचेर तुमी केसी घातल्या. आनी हेजो कितें सेक्शन लावन रेटिंग सेक्शन लावन हायवे कितें बंद केल्या म्हणून सेक्शन लावन त्या लोकांक खबर पासून ना. पूण मिकी तुवें जे एक्शन केल्लें आनी जे तुवें थ्रेटन केल्लें तें सारकें म्हणटा तूं. बाबा हांवें म्हटलां कितें यू चॅक हांवें कितें म्हटलां हांवें म्हणलें तुमकां मेळना न्हू आमकां मेळलें उडयलें जाता. तेच म्हणटा उडयलें जाता म्हणून सारकें काय म्हणटा. तुमकां मेळना म्हळ्यार आमी कितें सांगपाचें तुमकां मेळना न्हू तूं म्हाका सांग ह्या एका मनशाक लागून हजारभर लोकांक त्रास काडपाचे. तुमी तुमी लॉ पळयता म्हणजे तुमी लोकांक सारकें मॅनेज करा मरे इम्पॉर्टंट. आडसो आखो पुलीस फोर्स आडसो मॅनेज करूंक जाय थिंगा लोकांक तुमी लोकांक कित्याक त्रास करूंक जाय आसलें. 2 दीस पासून तुमकां हाल्या एक हांवें तें सांगलां बाबा हिंगा गोंयांत एक आतंकवाडी येयलो आनी तुमकां खबर मेळ्ळी 2 दीस पासून सोदताले तुमी एक रातीन बूम करून गेलो जाल्यार मागीर कितें जालें कितें जालें रे मागीर मरपाचें पुलिसांनी कित्याक घातलो तुमकां एक मनशाक धरूंक जायना तुमी कित्याक घातलें रे. तुमी ताका फाटल्या दारांतल्यान बिचोली पुलीस स्टेशन हाडल्या दारांतल्यान भितर काडलो हाडल्या दारांतल्यान वयलो मरे. हितून कळटा हें सगळें केलां ह्याच मनशांनी केलां न्हू. आनी हे सांग फ्रांसाचेर स्टेटमेंट काडलेलो ताका सांग फ्रांसाचेर स्टेटमेंट काडलेलो तेजेर एक सेक्शन लायलां आनी जो प्रोटेस्ट करतालो तेजे 6-7 सेक्शनां लायलीं. आनी हो लॉ मिनिस्टर आहा ताका तेणें केन्ना हे सांग फ्रांसाचेर स्टेटमेंट काडलें तेजें केन्ना कांय उलोवंक ना. आनी हो थिंगा सांग फ्रांसाचें एक्सपोजिशनाक फुडें हाडलो होच मनीस फुडें हाडलो. हे मनीस कॉम्युनल एका काँग्रेसाच्या टायमार हे काँग्रेसान हारले तेन्ना म्हणटाले बीजेपी कम्युनल म्हणून हे आतां बीजेपीन येयले म्हणटा बीजेपी हें जालें कितें जालें सगळें जालें. कम्युनल आतां हारले ते पयले कम्युनल हारले आतां हे येयले म्हणटा सगळें जालें आतां कांय ना प्रॉब्लेम. इतलो 45 डेज चार्जशीट फायल जावं नाशिल्लो 45 डेज एसवायक सोंपले म्हणटकूच चार्जशीट फायल जालो. तुमकां दिसता की हे सगळें पॉलिटिकली मोटिवेट. आनी हे पॉलिटिक्सान कितें तुका लोकांक इंचून काडला मरे बाबा म्हाका इंचून काडला हांव आसलो 2 मिनटां म्हणटा ते कोणाक तर रेकॉर्डींग आहा तें रेकॉर्डींग तेणी कोर्टान दाखोवचें. मिकी हायवे बंद करपाक आसलो जाल्यार तो कोर्टान दाखोवन दी न्हू. हांव एडमीट करता 10 मिनटां तर हांव तो मिकी पाशे थिंगा आसलो 10 मिनटां हांव एडमीट करता आसलो म्हणून दाखोवन दी ताका. आनी हांव हुशार येयला तो पासून दिसती पडटा. तुमचें कितें म्हणटा की तुमी हायवे ब्लॉकिंग नाशिल्ले काय तुमी प्रोटेस्टाकूच नाशिल्ले. हांव प्रोटेस्टाक वचोंक ना हांव प्रोटेस्टाक करूंक नाच न्हू. हांव तसो वयता म्हणून मागीर पोलीस स्टेशनाचेर वयतालो. इट इज ऑन द रेकॉर्ड.